नाथ। आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वस्पर देव मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं अब्राहमा दिश्टी पडलो. तेद्दा अब्राहम दोनपराचे धगीत तंब्याच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी तेग मनीस थंय लागसर उबे आसलेले ताका दिसले. तांकां पळयतच तंबाच्या दारा कडसो उठून तांकां मेळूंक तो धांवलो आनी धरणीर सरपटून तो म्हणा लागलो, सायबानो, हांव तुमकां मानवलां जाल्यार तुमच्या सेवका सोवे रावान आसता मुखार वचनाकात. इल्लें उदक हाडून दिता, तुमचे पांय धुवन रुखा पोंदा विशेव घेया. हांव इल्लो उंडो हाडटां, फुडें वेचे पयलें तो खावन इल्ली घटाय घेया. ह्या पासो तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात. तांणी जाप दिली, तुवें सांगलेले प्रमाणे कर. अब्राहम तुर्तान तंबाक धांवून सारा शर्शीं गेलो आनी तिका सांगी लागलो, वेगीं 3 शेर पीठ मोड आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवां आसलेले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी फुटफुडीत वासरूं ताणें विंचलें आनी ते साकरा दिले. साकरान तुर्तान रांदप केलें. उपरांत अब्राहमान धंय, दूद आनी रांदलेलें मांस घेवन तांचे मुखार दवरलें. ते जेवतना अब्राहम तांचे बगलेक रुखा मुळांत उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, तुजी बायल सारा खंय आसा? ताणें जाप दिली, ती थंय तंबांत आसा. तांचे पैकी एकल्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो. तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागीं ताच्या फाटल्यान रावून हें आयकतली. अब्राहम आनी सारा म्हातारी जाल्ली. उता प्रायेक तीं पावुल्लीं. साराक म्हयन्याचो स्राव बंद जाल्लो देखून सारा आपणायतल्याक हांसून म्हणा लागली, हांव आतां जोरून गेल्ली म्हातारी आनी म्हजो घोवी म्हातारो. अशें आसता कुडीची दादोसकाय कशी म्हाका परतून मेळची? तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाक विचारलें. सारा कित्याक हांसली आनी म्हणाली, हांव आतां म्हातारी जाल्या आसता म्हाका भुरगें कशें जावचें? सर्वेस्परा कितें आसा? फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलो. तेन्ना साराक एक पूत जातलो. सारान नाकारून हांव हांसूंक ना म्हूण म्हळें, कित्याक ती भियेल्ली. पूण ताणें जाप दिली, ना, तूं खरेंच हांसल्याय. देवाचें उतर हे. देवाचे उडकार. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदसीचे ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां चड संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भगेवन ताचें नांव. दाखयता तो काकूत आपणा भियेतल्यांचे संततेतावन संतते पर्यंत. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. बिरमतेचो काकुळतीचो उगडास करून आयलो. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. सर्वेस्पराचे जय, alleluia.
सर्वेस्पराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडाशिडा थने ववयली सर्वेस्पराचे जय हालेलुया सर्वेस्पराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे असो सामात्याप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सुम्या जेजू कफरनावांत भितर सरतस एक शतपती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती कर म्हणालो सायबा म्हज्या साकराक हार मारल्या आनी घरांत पडोवन तो कठीण वळवळटा जेजू ताका म्हणालो हांव येवन ताका बरो करतां शतपतीन जाप दिवन म्हळें सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो हांव जाल्यार दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे खाली सैनीक आसात एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता इतलें आयकून जेजू आजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करीत येयल्यांक तो म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगतां येदो व्हड बाबर्थ इस्रायलांत सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना हांव तुमकां आनी एक सांगतां उदेन ती आनी आसतना ती तावन जायते जण येतले आनी अब्राहमा इजाका आनी जाकोबा सांगता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतले पूण जल्मान राज्याचे हक्कदार जायजे जाल्ल्यांक भायर काळोखांत लोटून घालतले थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लणी उपरांत जेजू शतपतीक सांगी लागलो तूं आतां घरा वच आनी तुवें सतमनले प्रमाणे तुका जावं आनी तेच घडये ताचो साकोर बरो जालो आनी आतां जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो थंय ताची सासूमाय तापान न्हिदून आसलेली तें ताणें देखलें ताणें तिचो हात धरतस तिका तिचो ताप सुटलो आनी ती उठोन ताका सरबराय करूंक लागली सांज जातस जायत्या देंवसार लागिल्ल्या जाणांक लोकांक ताचे सरशी हाडली आपल्या एकाच उतरान ताणें देंवसाराक धांवडायले आनी पिडेस्तांक सकटांक गूण केले अशें पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडा ताणें ववयली देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सायबा तुवें म्हज्या घरा येवचें म्हाका फावो न्हय पूण एक उतर सांग आनी म्हजो साकोर बरो जातलो हें उतर आमी मिसाच्या बलिदानांत हर एक पोटी म्हणटा मोगाच्यानो जेजून केल्ल्या आजापां पैकी 3 रितीचीं आजापां आसात पयलें बिरमोत दिसोन केल्लीं आजापां दुसऱ्यान देवाच्या राज्याची खुणां दाखोवचे पसत केल्लीं आजापां आनी तिसऱ्यान मनशाचो भावार्थ पळोवन केल्लीं आजापां आयच्या वांजलांतलें आजाप प्रत्येक जावन शतपतीच्या साकरा गूण करचें आजाप मातेवान दाखल केल्ल्या 10 आजापा पैकी दुसरें म्हणजे दोंगरा वयलो प्रसंग जाल्या उपरांत ताणें केल्लें दुसरें आजाप हें हांगसर 2 संगती शतपती विशांत आमी आज नियाळ करूंक जाय आनी आमच्या मतीन धरूंक जाय पयल्यान शतपतीच्या भावार्थांत शर्त नातुल्लो आमी जाणां जेजून केल्लीं आजापां पळयल्ले सयत जायते जाण जुदेव म्हणटले तूं देवाचो पूत वैगी म्हणून स्पश्ट सांग आमकां दडलेल्यांक आमी जाप दिवंक आसा तूं न्ही जावन देवगी म्हणलें आमकां सांग देवाचो पूत घे म्हणून सांग आनी कितेंय तुका खुणां दिवंक जाता जाल्यार बारी बरें पूण हो शतपती जेजू मुखार येता आनी ताची गरज मात्र सांगता म्हजो साकर हुशार ना ताका तुवें बरें करूंक जाय
तो जेजू देव म्हण पाती येता की देवाचो पूत पाती येता की ह्या विशयान कांय थंय बरोवंक ना. आनी तो जेजू मुखार इतलें सांगता तुवें गूण करूंक जाय. ताच्या लागीं डिमांड्स ना. तुवें घरा येयजे, म्हज्या साकराक आपडचे आनी हांवें तें पळयजें, तें कांयच ना. तो सांगता तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो आनी तें उतर पावता. कित्याक तो एक शतपती जावन सैनांत वाडलेलो आनी ताका कळीत आसा एका उतराचें मोल कितें. आनी एक उतर तें पाळूंक चुकल्यार ताचो परिणाम कितें जाता तें तो जाणा. आनी त्या देखून तो सांगता एक उतर पुरो आनी सगळें सारकें जातलें. आनी दुसऱ्यान आमी मतीन घेवंक जाय सैनाच्या शिस्तेंत वाडलेलो हो मनीस ताचें तें बिरमत पावचें एक काळीज आसा. आपलो नौकर ताचें तें बिरमत पावचें एक काळीज असलें एका शतपती तें आसा. हें सबार फावटी जायतें तें आसना. केदाळा मनीस हात पांय घट आसात आनी ताचें तें सगळें बरेंपण आसा. प्रत्येक जावन दुडवान बळ आसा वा कसले हुद्दे आसात. केदाळा मनीस आनेकल्या मनशाक कोयर जावन पळयता. आनेकल्या मनशाक बरें करून पळोवचें तसली एक बिरमत त्या मनशा थंय आसना. आनेकलो मनीस कांयच न्हय म्हणून बगता. पूण हांगासर एक शतपती, रोमाचो शतपती आनी ताच्या सांगात आसलें थंय ताचें मन कशें तांचे थंय तो बिरमतेन तो तांकां बरें करून पळयता. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा असोलो एक भावार्थ हांवें सगळ्या इस्रायलांत पळयल्लो ना. वा दुसऱ्या उतरांनी म्हणयत असोलो एक मनीस हांवें पळयल्लो ना. आनी खंडीत जावन जेजून ज्या एका तरणाट्याक सांगलें उतर जो बाच्यावी सोदून आयिल्लो. जेजून ताका म्हणलें तूं देवाच्या राज्यांत मस्त पयस नाय. आनी हें उतर ह्या मनशाक म्हणयत कित्याक जेजू म्हणटा असोलो एक भावार्थ हांवें पळयल्लो ना. असोलो एक मनीस हांवें पळयल्लो ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जुवांच्या पत्रांत पयल्या पत्रांत अशें बरयलां कोणी देवाचो मोग करता म्हणटा आनी भावाचो द्वेश करता जाल्यार तो एक फटकिरो. तशेंच तो म्हणटा मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव जावन आसा मोग. पूण हो शतपती आपल्या भावा थंय कितलो मोगान त्या चाकराक पळयता हें पळयतना आमकां बगता खंडीत जावन हाच्या थंय मनीस म्हणलो जिव आसा. जायते थंय वेळ काळ मुखार वेता आसतना हो मनीस वयर येता आसतना ताचे थंय मनीस म्हणलो मरता. बगार ताचे थंय ताचें गर्व सडटा. पूण हो मनीस हाचे थंय मनीस जिव आसा. आनी हें जेजू पळयता आनी जेजू म्हणटा सगळ्या इस्रायलांत असोलो एक मनीस हांवें पळोवंक ना. थंयसर इस्रायलांत देवान वेंचलेले मनीस आसले, देवाची परजाती जावन आसली. पूण जेजू म्हणटा तांचे थंय हांवें असोलो एक मनीस पण मनशा पण पळयल्लें ना. पूण हांगासर जेजू आखेर करना. बगार जेजू म्हणटा असोले मनीस पात्रियार्कांत सांगाता म्हणजे अब्राहम, इजाक आनी जाकोबा सांगाता सर्गीच्या राजधांती जेवणाक बसतले. असले मनशां पण असले मनीस फकत ह्या संवसारांत न्हय फुडल्या संवसारांत जेवणाक बसचे भाग देव तांकां फावो करतलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी ही जेजूची बसवणी आमचे तें खरी जावच्याक आमचे भितरलो मनीस आमी जिवो दवरया. बापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता मी काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयतांची ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिक ही आमची मोगा स्वरूप सावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भोजिनी आमची कृपानी जियोवच्या जिनी मोगाची स्वीकार
पावन कर काळिकी आमची मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भजिनी आमची कृपादीची येवच्या जिनी मोगाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक महिमेक आमच्या आणि त्या पवित्र सदाच्या देवाक सर्वस्व मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आमकां मयेतावन जल्म घेतना तिचें आमकां विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणें घेतल्या मनशा सैबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्या पोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत आमकां मरयेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तेचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रितमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशांतय कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवणदार मनशा कुळाचो जेजू क्रिस्त तुजो पोत आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे वदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबारांत सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे उंच तुकाचे. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कसमरण सुसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Babar tosogot pergatuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही भरगडता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही भद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमकांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांसूचे ती सोपती भगवान दमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या समयान शिकयल्ल्या मागण्यात आमी सांगाता मेळोन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यात पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची घेणे बरोबशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तूं जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेका सुमेची शांती वांटून घेवया देवाचे सर्जे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे सर्जे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे सर्जे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावया ये वेगी ये आमच्या बिडाराक राव सदांच आमच्या काळजांत ये वेगी ये आमच्या बिडाराक राव सदांच आमच्या काळजांत जीविताचे कांत आत्म्याचे पोषण
आत्मो आमचो घडताय दैवी जीवन तुझे काम सुद्धा दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां तुझे काम सुद्धा दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडाराक राव सदांच आमच्या काळजात ये वेगी ये आमच्या बिडाराक राव सदांच आमच्या काळजात सासनीक दैवीक तू संवसाराक आयलो तू मनशा कुळाक करो जीव दिलोलो तुझे काम सदांच दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे काम सदांच दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडाराक राव सदांच आमच्या काळजात ये वेगी ये आमच्या बिडाराक राव सदांच आमच्या काळजात प्रार्थूया दयाळ बापा तुझ्या पुताच्या मलेकोडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां तुझ्या जिवान नवीन करताय परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन ससनाचें सुख आमकां खात्रेन मेळोवचें कर हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार कार्मेल सायबिणीचे नवेन हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हण वाखणता आपणाक कसो चरण दसी म्हण लेखिल्ले तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली जेजून तुज्या पुतान कुर्सार मुखाळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मट्टू अशेंनी तुका तांची आवय आनी शारोतीण म्हण मानून घेतली गरजा कंत वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखोवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे बरी बडे माये खतनातले अंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हणून परातलें आनी तूं तांकां पावली आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार द्रडपात येणेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मुखार तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता सांगता आमी मागया उडास कर हे भोव दयाळी आनी बरी मरये तुज्या सराक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना हे पातयेन धीर काणग्यान तुजे कडेन दवर येता हे अंकवारीच्या अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कथेस तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे का कोळती म्हणजे मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंत मरे देवाचे माये मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन
नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियांत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमोपासत विनंती कर. प्रार्थूया. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तू जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून दडल्या सर्व उपकाराक अर्घ दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन केल्ल्या श्रेष्ठांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तुजले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गीच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या आदी आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Herae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, o sangue, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Mogal putra sole, amquar moriashi vadi amka. Băgăm cursaci cuvânt, vram cam ce devam, ce tu spunante, bapace, putace, ane păuitrat, mea ce navi.